मांडवी, जुवारी, म्हापसा, साळ आणि कुंभार जुवे न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण जाले उपरांत गोंय सरकार विरोधकांच्या रडारार आशिल्लें. आतां सरकारान इनलँड वॉटरवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट आनी राज्य सरकारा मदल्या कबलातीचेर सयो करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. ह्या त्रिपक्षीय कबलातीच्या मसुद्यांत जाळवणदार आनी गोंय सरकाराचें हित सांबाळ्ळां म्हूण सेक्रेटरिएटांतलीं सुत्रां सांगतात. न्हंयांचे अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार आनी कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडेनूच आसतले. कसले प्रकल्प हाडपाचे आसत जाल्यार पयलीं कॅप्टन ऑफ पोर्टाची परवानगी घेवची पडटली. केंद्र मदीं पडचें ना वा सल्लो दिवचें ना. वेगवेगळ्या प्रकल्पांक मजत करपी एजन्सी म्हूण मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट काम करतली. कॅप्टन ऑफ पोर्ट प्रकल्प प्रपोज करतलो आनी एमपीटी अंमलबजावणी करतलो. एमपीटी एक्सपर्टांची वेवस्था करतली आनी कॉन्ट्रॅक्टरांक प्रकल्पांचें काम दितली. एमपीटी सल्लागारा भशेन काम करतली. कॅप्टन ऑफ पोर्टाच्या मार्गदर्शना खाला प्रकल्पांचें काम फुडें व्हरतली. कॅप्टन ऑफ पोर्टाच्या सांगातान राज्य सरकार पुराय जाल्ल्या प्रकल्पांक निमणी मंजुरी दितले. वेगवेगळ्या प्रकल्पां खातीर केंद्र सरकार फकत फंड दितलो. प्रकल्पांचे अधिकार क्षेत्र कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी राज्या कडेनूच आसतलें. राज्य आनी केंद्र सरकारा मदलो रेव्हेन्यू शेअर म्हळ्यार येणावळीच्या वाट्या विशीं मात कांयच उल्लेख ना. त्रिपक्षीय कबलात 5 वर्सां खातीर आसतली. एमओयूचो फायनल ड्राफ्ट सेंट्रल लॉ डिपार्टमेंटा कडेन आसा. ऑगस्टांत ह्या कराराचेर सयो जावंक शकता. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयांत 4 फ्लोटींग जेटी, न्हंयांचे ड्रेजिंग, लायट हाऊस, डे बिकॉन, फॉग सिग्नल्सा सारख्यो नॅव्हिगेशनल गजाली सरकार प्रपोज करतलो. न्हंयांचे अधिकार केंद्र सरकाराक वतले म्हूण ह्या राष्ट्रीयकरणाचेर गोवा फॉरवर्डानूच गोंयकारपणाचो इशू केल्लो. आतां तेन्नाचे अपोजिशनूच सरकारांत आशिल्ल्यान सद्या तरी हो इशू थंड. अजून तरी ही कबलातीचो पुराय मसुदो लोकां मुखार आयिल्लो ना. एक प्रकल्प येवंक लागलो काय केंद्र, एमपीटी, कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी गोंय सरकाराचे अधिकार कितें तें कळटले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.